धार्मिक स्थळांचो उपेग लोकांक चाळोवन घालपा खातीर करचो न्ही अशें दक्षिण गोंयचो खासदार तशेंच लोकसभेचो भाजपाचो उमेदवार नरेंद्र सावयकारान चर्चींतल्या फादरान केल्ल्या वक्तव्याचेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. नरेंद्र सावयकार बुधवारा वास्कोन आपणाक वेंचून दिवपा खातीर प्रचार करतालो. थंय ताका पत्रकारांनी प्रश्न विचारले. भाजप पक्षाचो नारो सबका साथ सबका विकास असो आसा. मागीर थंय धर्माच्या नांवान वांटणी करपाचो प्रश्नच येना अशें सावयकारान सांगलें. म्हाका दिसता की आमी खंयचेय इन्स्टिट्यूशन आसा ते जे आसा तेजो मिसयूज जावचो न्ही आनीक जे आमकां ही देशा भितरली कम्युनल हार्मनी आसा, युनिटी आसा ती राखून दवरूनच सगळ्यांक मुखार वचपाक जाय. आनी म्हणून माननीय मोदीजीन जी म्हटलां की सबका साथ सबका विकास होच खरें म्हणजे एका अर्थान एक मंत्र आसा की ह्या मंत्राच्या आदाराचेर आमी सगळे जाण मुखार वतात आनी होच घेवन आमकां सगळ्यांक मुखार वचपाक जाय. सो धर्म जात हेच्या आदाराचेर फूट घालनासतना आमी सगळे जाण एकठांय मुखार या अशें एक म्हाका दिसता. ह्या सिच्युएशनान तुमी कॅम्पेनींग कशें करतले? कसले सिच्युएशन ह्या मायनॉरिटी म्हाका दिसता की आमचो एजेंडा क्लियर आसा, आमचे विचारूय क्लियर आसात की आमकां ह्या देशान आनी आमच्या गोंयचो डेवलपमेंट हो पळोवपाक जाय. ज्या नदरेंतल्यान आमी काम करतात आनीक तोच एजेंडा घेवन आमी आयज लोकां मुखार वतात. काँग्रेस आनी मगो लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर एक जाले म्हूण भाजपाच्या मतांचेर फरक पडचो ना अशें सावयकारान सांगलें. एमजीपीचो इफेक्ट जावचो ना. एकूण जे इलेक्शनाचो उमेद जर विचार करीत जाल्यार हातूंत लोकल इश्यूज परस नॅशनल इश्यूज, नॅशनल डेवलपमेंट आनी नॅशनल गव्हर्मेंटच्या संबंदान लोक विचार करतात आनी तशा पद्दतीनूच जाता.